मांडवी पुलार शुक्रारा जाल्ल्या ट्रॅफिक जॅमा वयल्यान ताणें मिडियाचे जर्नलिझम वयर काडले। फुल कास्ट करता आसतना तिसऱ्या P29 P30चे कोण P31 म्हणजे तो तिसरो खांबो त्या सायडीच्या ताजे कोण कास्ट करता आसतना मशीन कॉन्क ऑफ जालें पंप बेगीन बेगीन नवो पंप हाडचो पडलो। तातूंत अडचण अशी आहा खरो म्हणजे 5-5:30 वरांक ते सोंपूंक जाय आसलें पण अडचण अशी आहा की ते कास्ट करता आसतना कंटिन्युटी दवरली ना जाल्यार फाल्यां त्या कोनांत क्रॅक येतलो कारण 2 सिमेंटाचे डिफरंट लेयर्स चलना त्यामुळे बेगीन बेगीन पंप हाडून ते कंटिन्युअस दवरचे पडले। इल्लो तातूंत लेट जालो 8:30 जाली एक पूल कंप्लीट बंद उरल्यामुळे ट्रॅफिक जाम जालो पण ना बातमी छापली। दॅट कुड हॅव बीन ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूज। हांव इतलेंच म्हणटा की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डेमोक्रेसी। सुवाळो 19 ऑगस्टाक जावपाचो आशिल्लो। आचारसंहितेक लागून खंय तेन्ना जाली ना। ते निमतान मुख्यमंत्र्यान आचारसंहितेचो विशय काडलो। सरकाराच्या कामाक खंय परत परत आचारसंहिता आड येता। अनेक गजाली हांव कोणाक पळयता ज्यो येतात पळय ऑफिसच चलना त्यामुळे आयज जाता आसतना हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलें ह्या संदर्भात की अनेक प्रोग्राम जे आसा ते प्रोग्रामाचो आनी कोणाचो कांय संबंद नासतना सुद्दां सगळ्या प्रोग्रामाक खळ हें करून व्हर्च्युअली एडमिनिस्ट्रेशन पॅरलायज करप हो इलेक्शन कोणाचो अर्थ जावपाक लागला। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।